मोपा विमानतळाक लागून गोंयकारांक रोजगार संधी मेळटली तशेंच कार्गो सेवा सुरू करतले हें सांगून केंद्रीय नागरी उडान मंत्री गोंयकारांची दिशाभूल करता असो आरोप काँग्रेसीचे आमदार अलेक्स रेजिनाल्ड हांणी केला। हो आरोप तांच्यांनी मडगांवांत घेतिल्ल्या एका पत्रकार परिशदेंत केला। आरडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। We are insisting, we have been saying right from the beginning. Anyway, divert korba naka topic. Let us go on this only. Mopa, we have been opposing to Gele Mopa right from the beginning. I am a propagator of anti-Mopa. Only because of this thing. इतली लँड वयतली आनी इतलें वयतलें आतां आज मिनिस्टर येता आनी सांगता आपण पॉलिसी करता म्हूण आनी मोपा लागून दॅट इज नॉट करेक्ट. दिस इज ओनली चिटींग द पीपल ऑफ गोवा. गोंयकारांक फुडोवपाचो हो हें आहा. एंड सरप्रायझींग इज सुरेश प्रभू, intellectual man. But have they come with a blueprint of what? Nothing, just making statements. We are here to tell you that all sort of these things, all sort of these issues, to rake up issues and say that Goinkarank, that job metle, anikit metle, am ekotle, please don't do that. Enough of things are going on right from 2012, right from jobs from 50,000 till today. 50,000 jobs advertise केले. आता मनोहर पर्रिकर गेले त्या पार्टी देखून येलो गेले just before he went to, he was sick, he said he would release 5,000 jobs. Stop all this. Let's come to reality. We are not here to oppose the government just for the sake of opposing the government. Constructive opposition. बाकी तुझ्यान कशें म्हणपाक आता की मोपा अबाउट करून घातलो तुमगेले आहाय म्हूण करपाकू. एक बरी ऑर्डर येयलो जाल्यार कट्टा आहलोलें कितें तें. ऑर्डर येवपाक एसो वस्त वचपा जाय, रिमायंडर पोतून बाबा हें तुमकां कोत्ताय तें रॉंग म्हूण सांगपाक. बेश्टें हायप कोन्न नाकाय. अल्टिमेटली इट्स अ लॉस मेकिंग वेंचर which we have been continuously saying and continuously saying. Even today I am saying it will be a scam like one of this Nirav Modi and all that fellows. पयशे घेवन नाच जातालो. ताका लागून ती कंडिशन घायलाय. कन्सेशन एग्रीमेंटान कंडिशन घायलाय. आमी तेगे प्रोजेक्ट जायना जाल्यार देखून त्याक पयशे फारीक करपाचे म्हणून 100% ऑफ द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट म्हणून कंडिशन कितें घातलां. Why international bidders didn't come? What happened to the mining today? I've been continuously saying, I was the first fellow in 2012 to say that auctioning जावपा जाय म्हणून. फर्स्ट प्रेस केल्ले तर म्हाका आसतालो मनोहर पर्रिकरान विल्फ्रेड मिस्किटा धाडलो आनी कोणा धाडपाक म्हाका बेबी डॉल म्हणपाक कितें म्हाका कितें म्हणपाक म्हाका ती उतर गुड आसलें तें कितें सांगलें. मागीर ताका सांगलें हांव बेबी डॉल जाय तुगे मास्तरा धाडे म्हणून तुका स्टुडंटा धाडले म्हणून तुका उलोवपाक मिस्किता धाडलो उलोवपाक तो मास्तरा सांग तूं उलय म्हूण. मनोहर पर्रिकर जाणा ऑक्शनींग म्हणलो कितें तें ताका लागून तो येवं ना त्या तोणा. खंय तरी आमी गोंय जो थंय सांबाळटले जाल्यार हे इशू सारके जाग्यार हाडपा जाय.